जे आम्ही सगळे कार्यकर्ते त्यांचेर भारतीय जनता पक्षान विश्वास दवरून गोंयभरांतल्यान 9 तिकेटी दिल्यो आनी सावथ गोवांतल्यान 7 तिकेटी दिल्यो. त्यातल्यान 7चे 7 येयले, नॉर्थ गोवांतले 2 येयले. पण भारतीय जनता पक्षान विश्वास दवरून दिल्लो तिकेटी एका खऱ्या अर्थान आमी पात्र ठरले. कशें पात्र ठरले जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे जे गोंयभरान आनी भारतीय जनता पक्षाचे भारत देशान कार्य आसा हे कार्य पळोवन आमच्या बरोबर मतदार रावले. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आमी जे एसटी मुवमेंटांतले एसटी समाजाक लागून भारतीय जनता पक्ष कार्य करता ताका लागून जे रिजर्वेशन आसले त्या मतदारसंघान सुद्दां म्हाका दिसता सगळ्यांनी एसटी मुवमेंटांतल्यान जे काम करताले त्या लोकांनी त्या मतदारांनी त्या लोकांक आमकां सगळ्यांक निवडून दिवपाचें काम केलें. निवडून हाडलो आनी ती बी टक्कर दिली. ती एक आमचो एसटीचो जो कार्यकर्ता आसलो, एसटीचो जो लिडर आसलो तेज्या हितूंतल्यान ते दिली. आनी म्हाका खूब खुशी भोगता भारतीय जनता पार्टीक ही मतां पडली आनी आमच्या भितर कार्य आसा आनी हितून चड धर वांटो आसा जाल्यार हो दोतोर प्रमोद सावंताचो आसा. आनी ही जी म्हाका म्हाजेर जर लोकांनी प्रेम दाखयलें आसा, ही बीजेपीची मतां जी दाखयली आसा ती सगळीं मतां दोतोराक दाखयली आसा. आनी ही 2022 खातीर ही मतांचे हे आसा ते रणनीती वयता. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जावप ही अभिमानाची गोष्ट आसा. ही परत एकदा हांव सांगता, कित्याक भारतीय जनता पार्टी हे राजकारण करून शिकयता बरोबरच आमकां समाजकारण करून शिकयता. शेवटचो घटक आसा तेज्या मेरेन पावपाक आमकां शिकयता, सगळ्यांची कामां करपाक शिकयता. आयज पक्षान एक विश्वास दवरून भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या लिडरांनी विश्वास दवरून म्हाका श्रीगोंद मतदारसंघा भितर तिकेट दिली. आनी ती तिकेट कित्या खातीर दिली तर फाटली कित्येक वर्सां म्हणजे बूथ मेंबर धरून बूथ अध्यक्ष धरून सगळीं जी भारतीय जनता पक्षाची जितली पदां जी आसात म्हणजे काम करपाची पद आसात ती सगळ्या पदांचेर हांवें काम केल्लें आनी प्रामाणीकपणे त्या मतदारसंघा भितर हांव काम करतालो. म्हणून म्हाका दिसता पक्षान म्हजेर विश्वास दवरून तिकेट दिली. आनी हांवें मॅक्झिमम प्रयत्न केलो की हांव कसो जिखपाक जाय. म्हाका जिखपा खातीर आमचे रमेश तवडकर सर परत परत सांग्यार येताले. तेणें म्हजे खातीर खुबशें काम केलें. हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करून आमचे रमेश तवडकर सराक त्याच बरोबर सुभाष फळदेसाय माजी आमदार सांगे मतदारसंघाचे हेणें बी खुबशें काम त्या मतदारसंघा भितर सकाळ फुडें 7 वरांचेर आमी सुरू करताले ते रातचे 12 पर्यंत आमी म्हणजे आमचो प्रचार जो बंद करनासले. अशें काम जें आसा हें सुभाष फळदेसाय आमचे रमेश तवडकर त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे बूथ लेवलाचे धरून मंडळ लेवलाचे स्टेटीचेर अशे सगळे कार्यकर्त्यांनी त्या मतदारसंघा भितर काम केलें. त्या खातीर म्हाका त्या मतदारसंघा भितर 2,500 मतांची लीड जी आसा ही मेळ्ळी. हांव परत एकदां रमेश सराक आनी सगळ्या आयोजकांक देव बरें करून आज योजना चालीक लागली आसा. आमी हेच्याचेर थांबून रावपाना. आमी सदांच म्हणटाले की जो पर्यंत हो एसटी समाज आसा गोंयचो मूळ भुमिपुत्र, गोंयचो आदली मूळ कोण आसा जर जायत जाल्यार गावडा वेळीप आनी कुणबी हो गोंयचो मूळ भुमिपुत्र आमी सदांच मानता आनी आमचें सरकारूय मानता. ह्या भुमिपुत्रांक अविकसीत दवरून जे आसा ती गोंयचो विकास जावपाक शकना आनी तीच भुमिका सरकाराची आसा. तीच भुमिका आज आदले मुख्यमंत्री ताची भुमिका आशिल्ली, आज आतांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ताची भुमिका ती आसा. आनी त्यामुळे की गोंयचो पूर्ण विकास जावपाक जाय. आज स्वयंपूर्ण भारत म्हणजे सगळे कडेन आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आसतना सगळ्यांचो फोकस जो आसा की तो समाजांतलो शेवटचो घटक जो आसा, समाजांतलो दुर्लक्षीत घटक आसा, समाजांतलो मागास घटक आसा हाका समाजाच्या मुख्य प्रवाहाक अशें आगोयता.